हाकलून लावा, हाकलून लावा, हाकलून लावा, हाकलून लावा, हाकलून लावा, हाकलून लावा. जय तुझे तो, जय तुझे तो, जय भवानी, जय भवानी. एक है तो, एक है तो, पटेंगे तो, पटेंगे तो. भारत माता के वंदे. बहिष्कार करा, बहिष्कार करा, बहिष्कार करा, बहिष्कार करा. हर हर सुद्धा अनेक बांगलादेशी असल्याचं वेळोवेळी उघडकीस आलं. मागे काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी वेगवेगळ्या काही भागांमध्ये जे काही टेनेंट ड्राईव्ह सुरू केले तर त्यामध्ये अनेक ठिकाणी बांगलादेशी घुसपेटी मिळाल्याचं उघडकीस आलं. आणि याच पार्श्वभूमीवर आज बांगलादेशमध्ये आपण बघतोय की हिंदूंची काय स्थिती आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये बांगलादेशमध्ये हिंदूंना एका विशिष्ट पद्धतीने लक्ष्य केलं जात आहेत. मूळ जे आंदोलन होतं ज्या माध्यमातून सुरू झालं आणि आज कशा पद्धतीने हिंदूंना त्या ठिकाणी लक्ष केलं जात आहे. हिंदूंच्या संतांना काही कारण नसताना तुरुंगात डांबलं जात आहे. हिंदूंची घरं जाळली जात आहेत. त्या ठिकाणी हिंदूंना सरकारी नोकऱ्यांमधून हाकललं जात आहेत. अशा प्रकारच्या सर्व घटना जर आपण लक्षात घेतल्या तर भारतामध्ये आज आपण काय बघतो तर अशांना पायघड्या घातल्या जात आहेत. आणि याच दृष्टीने आज या जिहादी मानसिकता असलेल्या या बांगलादेशी घुसखोरांना या भारतातून हाकलून लावण्याच्या मागणीसाठी आजचे हे आंदोलन या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलं आहे. नमस्कार. हांव नितीन रमेश फळदेसाई, आंतरराष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष. आयज ह्या संघटनेतर्फे जे हे आंदोलन आयज केल्लें आसा त्याचे मुख्य कारण म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आसा की जे बांगलादेशान जी हिंदूंची स्थिती आयज जाल्ली आसा ती भयानक स्थिती आसा. आणि ह्या स्थिती वचून आमकां काही बोध घेवपाचे आसा. अशाच प्रकारची स्थिती काश्मीरान जाल्ली आसा ऑलरेडी. काश्मीरान आयज हिंदूंक सगळे थंयसरले हिंदू जे आसा हांकां सगळ्यांक हाकललेले आसा. त्याच प्रमाणे आज केरळा जो भाग आसा देशाचो, ह्या केरळान सुद्धा अशाच प्रकारची स्थिती आसा. केरळान तर हिंदूंचीच न्ही ख्रिश्चनांची सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारची स्थिती आसा की हे सगळे बांगलादेशी जे बांगलादेशी घुसलेले आसा, रोहिंग्या घुसलेले आसा, हे सगळे वेगळ्या ठिकाणी आमच्या देशाच्या हितून सगळे आपली संख्या जी आसा ती वाडीत आसा. आणि सगळ्या देशाची डेमोग्राफी जी आसा ही पूर्ण बदलपाचें काम करीत आसा. ही भयानक स्थिती आमच्या पर्यंत येवपाक जायना किंवा आमच्या पर्यंत येयल्ली आसा ती थोपोवन धरपाक जाय अशा प्रकारचो प्रयत्न जो आसा तो खरं म्हणजे हांगासरले स्थानीक सरकार जे आसा ह्या सरकारान करपाक जाय. पण प्रत्यक्ष आमकां दिसता की सरकार ह्या विशया कडेन गांभीर्यान पळयना. एक आमकां लक्षांत येता की आमी अनेक बातम्या आयकल्या, अनेक पोलिसांचे हे रिपोर्ट्स पळयल्या. ह्या सगळ्या हेतून आमी पळयल्या की गोंयान जे आसा हे बांगलादेशी सांपडलेले आसात. बांगलादेशान खंय ना खंय तरी धरलेले आसा. पण हे सगळे बांगलादेशीचे फुडें कितें जाल्ले किंवा जाल्लें आसा हे कोणाकूच भायर कळना. आणि त्यामुळे आमचे सरकारा कडेन एक मागणें आसा की हे असे जे बांगलादेशी आसा ह्या सगळ्या बांगलादेशींक धरून तांकां आपल्या गांवांत जे आसा किंवा बांगलादेशाक तांकां परत धाडचे किंवा जे कितें आसा त्याचो रिपोर्ट जो आसा हो जनतेक, आमच्या हिंदू जनतेक हांगासर दिवचो गोंयच्या. दुसरी जी एक म्हत्वाची गोश्ट आसा, ही संख्या जी आसा ती खंयच्या खंयच्या माध्यमातून गोंयान येता ते आमकां लक्षांत घेवपाक जाय. वेगळ्या माध्यमातून ही संख्या जी आसा ही गोंयान येता. मदल्या काळान तृणमूल काँग्रेस म्हणून जी ममता बॅनर्जी पॉलिटिकल पार्टी जी आसा ही गोंयान येयली आणि गोंयान येतना हजारांनी कार्यकर्ते घेवन ती गोंयान येयल्या. हे जे कार्यकर्ते गोंयान जे येयले हे पॉलिटिकल पार्टीचे काम करपाक, ते कार्यकर्ते परत गेले काय ना हे कोणें पळयलां? हे सगळे जे आसा हे हेंच्यांनी आपली हांगासरले घरां स्थापन केल्ली आसा. त्याचे सगळे पुरावे जे आसा हे आज आमी सगळे जे अड्डे जे पळयता गोंयभर, हे अड्डे जे आसा हे सगळे अड्ड्यांनी हे भरलेले आसा. म्हणजे वास्को सारख्या ठिकाणी जर बायणा भाग जर गेले जाल्यार बायणा भागान अशा प्रकारचे बांगलादेशीचे एरियाज आसात. म्हापसा सारख्या ठिकाणी गेलेले अशा एरियाज आसात. मडगांव सारख्या ठिकाणी गेलेले एरिया आसात. अशा ठिकाणी असे सगळे आपले
सगळे मिळून एकत्र रावत आसा आणि हळूहळू त्यांची एकूण सगळं प्रक्रिया जी आसा त्याची आणि त्याचे परिणाम जे आसात हे हिंदू समाजाचेर दिसान दीस दिसतात. म्हणजे चोरी आसतले, डकेती आसतले, आनी कितें आसतले, लव जिहाद सारखे विशय आसतले, हे सगळे विशय जे आसा हे आमकां हेचे प्रमाण जे आसा गोंयान हे वाडत आसा अशें दिसता. आणि त्यामुळे ह्या संघटनेच्या मार्फत आम्ही सरकाराकडे सांगू सोदता की ह्या बांगलादेशी जे आसा ह्या बांगलादेशांक सोदून काडा आणि जाता इतके शक्यतो बेगीन हांकां गोंयांच्या भायर घाला. आणि NRCचो कायदो जो आसा हो NRCचो कायदो बेगिनात बेगीन लागू करा. नाजाल्यार गोंयान जशी काश्मीरची स्थिती आसा, जशी केरळाची स्थिती आसा, तशा प्रकारची स्थिती ही फुडल्या 10 वर्सांन गोंयान जावपाची आसा. आणि ह्या सगळ्या हाका आमचो हिंदू मात्र जागृत ना. हिंदून ह्या संदर्भात जागृत जावपाचें आसा. आणि लक्षांत दवरा, सरकार पळयतलो, सरकार करतलो ताका वेळ आसा, पण हिंदू समाज, हिंदू म्हणून आमी जर अशें एकूण पळयता, आमच्या आजूबाजू जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां जर बांगलादेशी जर दिसता जाल्यार थंयसर ताका धरा आनी थोपटा आणि अशा या बांगलादेशांक भायर हाकलून घाला. जोपर्यंत आमी स्थानीक लोक जे आसा हे ह्या संदर्भात हेंचेर एक्शन घेवचे ना तोपर्यंत हे हांगासून वयचे ना. त्यामुळे तशा प्रकारचे प्रयत्न जे आसा ते आमकां करपा पडटले. आणि परत एकदां सांगता की सरकारान ह्या संदर्भातलो विचार करपाक जाय बेगिनात बेगीन, आणि गोवा जे आसा ते काश्मीर आणि केरळा जावपाक दिवचें न्ही अशें दिसता. धन्यवाद. नमस्कार. जयेश थळी, सचिव गोमंतक मंदिर महासंघ. बांगलादेशातली जी कितें परिस्थिती आसा सगळ्यांक ज्ञात आसा, जाणटा आनी दिसताय. तरी सुद्दां एक शब्द आज सांगलो वता तो म्हणजे एंड द वर्ल्ड रिमेन सायलंट. आज सगळे जाण गप्प रावन हिंदूंचेर अत्याचार चालू असताना पळयतात कशे. हिंदू लायव्स मॅटर हे ह्या माध्यमांतल्यान आमी सांगू इच्छिता. हिंदू जिनोसायड सध्या चालू आसा बांगलादेशान, आणि अशा परिस्थितीन खंयच कोण शांतपणे बसू शकना. आणि त्यामुळे ह्या माध्यमांतल्यान थंयची जशी मठ मंदिरां उद्ध्वस्त जाल्या, मोठ्या प्रमाणात आक्रमणां चालल्या, थंयचे स्वामी इस्कॉनचे आसा तांकां भितर उडयले, तांकां भायर काडपाक जामीन मेळना. हीच परिस्थिती फाल्यां आमच्या देशान येवं शकता. 5 कोटी बांगलादेशी म्हणटात आसा म्हणून कितले कोटी आसा कोणाक खबर ना. गोव्यान कितले आसा हाचो रेकॉर्ड ना. आमी मागता शासन प्रशासना कडेन की त्वरीत हाचेर दखल घेवन कृती करची. ही बहुसंख्यांकाची मागणी आसा. अल्पसंख्यांकांचे अपीजमेंट ह्यान फुडें सरकारान बंद करचे ही आमची ह्या माध्यमांतल्यान मागणी आसा. आणि 19 फेब्रुवारी शिवजयंती पर्यंत हे जर शासनान आमकां घोशीत करूंक ना, सांगूंक ना, आनी ह्या विशयी कृती जाल्ले फिगर्स जर आउट जावंक ना जाल्यार शिवप्रेमी सगळ्या संघटनांक फुडें सरून जे आतां सांगलां तशें स्वता ही सोद मोहीम हातान घेवची पडटली. आणि मागीर जे घडटले ताका शासन प्रशासन जबाबदार आसतली. त्यामुळे शासनान आता त्वरित पोलीस यंत्रणेन वॉर फुटिंगाचेर काम करपाची गरज आसा. आमी जर सुशेगाद रावले जाल्यार गोव्यान कितें जावं शकता हाचोच परिणाम. हांव एक उदाहरण सांगता. म्हापसा हांगा बोडगेश्वर मंदिरान चोरी जाल्ली सगळी म्हायती आसा, पेपरारून आयल्या. जे सापडले ते बांगलादेशी आसले. अशी कितली उदाहरणां आसा. बांगलादेशी कोण आनी कितें, जे वेस्ट बंगालचे लोक हांगा आसा तांकां वांगडा घ्या. तांचे भाशा आनी उच्चारा वयल्यान ते सोमते सांगतात कोण बांगलादेशी. कळटा, आमकांय खबर आसता गोंयच्या लोकांक कोण खंयच्या भागांतले एकामेकाचे, तशें तांकांय कळटा. हाचो वापर करात. तांची यंत्रणा आमी सांगपाची गरज ना. आमी डेटा तुमकां कित्याक दिवंक जाय, तुमचे कडेन यंत्रणा आसा. ही सगळी डेटा दिवपाची आनी करपाची जबाबदारी तुमची आसा, ह्या प्रशासनाची आसा, शासनाची आसा. बाकीचे सगळे कार्यक्रम तुम्ही करा, आयोजन करा, पूण सुरक्षा, सेफ्टी फर्स्ट. आणि त्याच बरोबर आमी गोंयच्या हिंदू लोकांक हे सांगू इच्छिता, एक है तो सेफ है हो नारो लक्षात घ्या. स्वताच्या रक्षणा खातीर, सुरक्षे खातीर, आत्मरक्षणा खातीर आमकां घटनेन जो हक्क दिला ताचो वापर आयज करूंक जाय. आयज जर आमी निद्रिस्त रावले ना बांगलादेशान ते चल्लां, आमकां कितें पडलां अशें जर चिंतूंक लागले जाल्यार आतां जी उदाहरणां सांगली, केरळा आसा, काश्मीर आसा, हे सगळी कडेन चालू आसा. तशें गोव्यानूय हे शांतपणे चालू आसा. एका बाजून जसो तुमकां झाड दिसता आनी भितरल्यान वाळवी पोखरता, तसो प्रकार ह्या गोमंतक भुमींत चल्ला. जे कोण कार्य करतात, जे कार्यकर्ते प्रत्यक्ष हातून आसात, तांकां हाची जाणीव आसा. कोण लागीना तांकां समजना की हे कितें करतात, हे कितें लोकांक पेटोवन घालूंक सोदता काय कितें, अशें बिलकूल ना. आमकां हांगा पेटोवन घालपाचें ना आसा. पूण प्रश्न जेन्ना
आमच्या स्वताच्या हिंदूंच्या अस्तित्वाचो येता तेन्ना हिंदू संघटीतपणे जर न रावलो जाल्यार प्रत्येक जाण एक एकटो मारलो वतलो. ह्या खातीर सगळ्या देवस्थानाकूय हांव उलो मारता की जे जत्रोत्सव आसा जे कार्यक्रम आसा थंय ह्या संदर्भात जागृती जावंक जाय. आमी उत्सव सगळे मनोवया, सगळ्यांनी असे उत्सव करूंक जाय, पूण ते करतना जर आमी सेफ्टी, सेक्युरिटी आनी संघटन हाचे कडेन दुर्लक्ष केलें जाल्यार जे काश्मीरान घडले, जे बांगलादेशान घडले ते फाल्यां आमच्या ह्या गोमंतक भुमीन घडपाक वेळ लागचो ना. त्यामुळे हांगासल्यान जागृती जावंक जाय. आमी दाखोवन दिवंक जाय सगळ्या बाकीच्या भागांनी. रत्नागिरी हालींच काही जाणां पकडले, थंय भंगसाळीन काम करताले, ताचो मालक पळून गेला. आतां मालकूय पळून गेला आनी हे सगळे जाण 10-12 जाण धरल्या. कायद्यान गुन्हो आसा, तातूंत अटक जाता, भितर पडटा, सगळें आसा. मागीर शासन कित्याक हाचेर दखल घेना? कितली शोध मोहीम आजून पर्यंत घेतली हाचे रेकॉर्ड आमचे फुडें दाखोवचे. आमी ह्यो मोहीम घेतल्या, अशें केल्या आनी इतले बांगलादेशी आमकां सांपडले म्हणून ही माहिती काडची. इतली व्हडली यंत्रणा आमचे कडेन आसा, इतली व्हडलो पोलीस फोर्स आमचे कडेन आसा, जाल्यार तो हाचेर शोध मोहीम कित्याक घेना? कित्याक जनतेक ही डिटेल समजून घेना? तुमकां हे सांगपाक कोणें आडयला? हे शासन प्रशासन ह्या दृश्टीन कृतीशील जावचे. आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें करतले, स्टेट गव्हर्मेंट कितें करतले, हाचे बरोबर आमी कितें करतले, म्हजी कितें जबाबदारी आसा? आजूबाजू पळया, लक्ष दवरात, कोण येता आपल्या एरियान, कोण येता, कोण घेवन येता. फाल्यां नुस्तें विकपाक कोण घेवन येता, पाव विकपाक कोण घेवन येता, विचारा ताका नांव. कोण विचारता? विचारिना. बेश्टे पाव घेतले दवरले, नुस्तें घेतले दवरले, जावचें ना. ह्यान फुडें हे चलचें ना. ही आमची जबाबदारी आमी करूंक जाय. शासन प्रशासनान आपली जबाबदारी करूंक जाय. परत एकदां आमी शासनाक सांगता, 19 फेब्रुवारी शिवजयंती जी आसा त्या संदर्भात त्या वेळे पर्यंत प्रशासनान ह्या संदर्भात दखल घेवन ह्या विशयी कृती सुरू करची, ही आमची कळकळीची मागणी आसा. हांव संजू कोरगांवकर, विश्व हिंदू परिशद प्रखंड मंत्री म्हणून हांगा उपस्थित आसा. आयची जी आमी समस्याचेर उलयता, घुसखोरी, इन्फिल्ट्रेशन, हे अत्यंत गंभीर असो विशय आसा. हाजे गंभीरता आमी लक्षांत घेवपाक जाय, कित्याक हाजो भवितव्य जो आसा पळय, हाजो परिणाम जो आसा पळय तो आमच्या फुडच्या पिढीचेर पडटलो. जी फुडली पिढी येतली पळय ताका हो परिणाम भोगचो पडटलो. आमी आयज जर ओगी रावले, आमी जे कितें घडटा, जे लोक भायरसून हांगा येता तेंचेर आमी ओगी रावले आनी तांचो आमी हेतू जाणून घेयना जाल्यार येणाऱ्या फुडल्या पिढीक अत्यंत गंभीर विशयचो परिस्थितीचो सामना करचो पडटलो. आमी जेन्ना घुसखोरीची जे उलयता तेन्ना आमकां सबंद दिसता. आतां गल्फ कंट्रीन जेन्ना आतंकवादा खातीर युद्ध जालें आनी थंयसून लोक पळोवन गेले, ते पळोवन खंय गेले? युरोपान गेले. आनी आयज युरोपाची दशा पळय, इतके एडवान्स कंट्री म्हणपी आपल्याक तेंची आयज परिस्थिती कुत्र्या भशेन हेंच्यांनी करून दवरल्या. काल ब्रिटिशाच्या पार्लमेंटान एक पार्लमेंटरियन हे दिलें आंकडो दवरला, फाटल्या 2 वर्सांनी 2.5 लाख बायलांचेर बलात्कार जाले ग्रेट ब्रिटनान. आनी सांगपा सारकी गोश्ट म्हटल्यार ह्या 2.5 लाख बायलां ही थंयसरली नेटीव आनी बलात्कार करपी ह्या मायग्रंट्स जे येयल्ले पळय थंयसर शरणागती म्हणून तेंच्यांनी केले. जेन्ना तेंची ही परिस्थिती आसा जाल्यार आमी भारतान विचार करपाक जाय, कित्याक आमच्या भारताच्या दोनूय बाजूनी, एक सायडीक पाकिस्तान, दुसऱ्या सायडीक बांगलादेश, आनी दोगूय राष्ट्रां अशीं राष्ट्रां आहात जितून राक्षस राज्य करता. सद्या तांकां राक्षस राष्ट्र म्हटल्यार सुद्दां चलता. ज्या पद्दतीन थंयसर 30% हिंदू आयज बोटार मेजपा सारके उरले, तेजेर कळटा की तेंची कसली मानसिकता आसा, कसलो विचार आहा, खंयच्या धारणां घेवन ते चलता हें दिश्टी पडटा. आयज जे भारतान घडटा, खास करून ज्या 2008 आझाद मैदानाचेर जो हल्लो जालो, ज्या पुलीस बायलां खातीर मॉलेस्ट केले, तितून कोण सांपडले? जो मेन चीफ आसलो तेजो करपी तो 26 वर्सांचो बांगलादेशी. आनी सगळे जे मेजॉरिटी भितर आसले, जेन्ना तांकां आश्वासन दिलें की 1,500 लोक जातले, तर 40,000 जाले. आनी 40,000 20,000 लोक बांगलादेशी जातले. मेवाड, राजस्थानान जे मारामारी जाली, कम्युनल व्हायलन्स जाले, तितून कोण आसले? सगळे बांगलादेशी. ज्या थंयसरल्या दलीत बायलांक आनी चेडवांचेर बलात्कार केले ते कोण? बांगलादेशी. दिल्ली जे व्हडलें प्रकरण जालें, दंगल घडली, तितून ते दंगल घडोवपी कोण? एसीड बॉटले एकठांय करपी कोण? फातर मारपी कोण? तशे बांगलादेशी. ज्या भागान देशाच्या ज्या भागान जे दंगली घडटा तितून जे मुख्य जे हे आसता पळय दंगल घडोवपी ते बांगलादेशी. आतां आमी गोंयान येवया. फाटल्यान सीएमान
एका इंटरव्ह्यून सांगला की हांगा 22 बांगलादेशीन धरले म्हणून. जशें आतां जयेश भाईन सांगला किंवा नितीन भाईन सांगला तर खंय गेला तर कोणाक खबर ना अजून पासून. हांव म्हणटा जेन्ना तुमकां कळ्ळें की बांगलादेशी हांगसर येयला जाल्यार गव्हर्मेंट डिटेन्शन सेंटर कित्याक ओपन करना तांकां, डिपोटेशन सेंटर कित्याक ओपन करना. बट तांकां घेतलं की आमकां कळपाक जाय की बाबा ते आसा काय ना ते. आज खंय म्हणून कळटा. हालीं एक न्यूज घडल्या, हे जो एक मुस्लीम भुरगा जो बांगलादेशी म्हार्दोळान एका चेडवाचेर बलात्कार केलो पयलीं, ताका सोडली गेलो जामिनाचेर. आतां ताणें दुसऱ्या चेडवाचो बळी घेतलो आनी आतां ताका अरेस्ट केला आनी मूळ हो बांगलादेशी. जे कोण आतां येतात पळय हांगसर आमच्या वतून आतां हावकर म्हणजे बारीक बारीक जे धंदे चलयता म्हणजे पावकार जावं, नुस्तें विकपी, भाजी विकपी, फ्रुट्स विकपी, हे चडशे पळोवपाक गेल्यार भायलेच तुमचो हें मारता. बरें, हे एक एक्के दुक्के जर आमी धरीत जाल्यार आयज सगळ्यात व्हडलो धंदो हांगा चलता तो म्हणटा तो कन्स्ट्रक्शनाचो. कोणूय कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर वयचे आनी ते जे लेबर ते काम करता तेंची चवकशी करची. तुमकां कळटलें भितरले 80% लेबर जे आहा ते बांगलादेशी आनी चडशे रोहिंग्या मुसलमान. सरकार तिजेर एक्शन कित्याक घेयना. बाबा ते एक लेबर इन्स्पेक्टराची इन्क्वायरी कित्याक करना. बाबा हे कोण येयले हेची सगळं चवकशी जावपाक जाय. बाबा इतके लेबर येता खंयसून आनी इतके सवाय पसून काम करता कशें. जशें आमचे मूळ जे लेबर आसा ते 700 रुपया जर काम करता जाल्यार 300 रुपयान काम करता. आनी ताका लागून हे जे भायले जे कन्स्ट्रक्शन कंपनीज आसता ते तांकांच लेबर म्हणून कामाक दवरता आनी ते हांगा येयलो उपरांत हांगसर वचपाक सोदना, हांगा सेटल जाता. एक नमिता बोरकर म्हणून जे TMCचे कार्यकर्ता ताचो एक व्हिडिओ आसा. त्या व्हिडिओन तेणी एक गोश्ट म्हटलेली आसा की मडगांव शहरान जो व्हिडिओ काडलो रेल्वे स्टेशनाचेर आनी जितून तेजेर साक्ष दिली की जे कोण येताले त्या ट्रेनीन देंवताले ते बांगलादेशी आनी TMCचे प्रचारक म्हणून येताले. अशें वयर सांगलें जाता की 10,000 सुमार लोक थंयसून येयले म्हणून. ते 10,000 गेले खंय, परत गेले इलेक्शन जावन वचोंक ना. हांगाच आसा होय मुख्य हें आहा तेजी चवकशी कोण करतलो. बरें, ते हांगा येयले खंयसून ना खंयसून येताले पूण तांकां रावपाची सोय करता कोण तेंची. तांचो आधार कार्ड कोण करता, तांचें इलेक्शन कार्ड कोण करता, तांचे बँक अकाउंट कोण ओपन करता, तांकां रावपाक जागो कोण दिता हेची चवकशी कोण करतलो. हांगा तर अक्षरशः जेन्ना ती भिजून येता तांकां ट्रेनिंग दिल्ली आसता. अशें आतां कळलेलें आसा की जेन्ना बांगलादेशी घुसखोर किंवा पाकिस्तानाच्यान कोण येता इंडियन तेन्ना 3 टप्प्यान येता. पयलो म्हणजे आसता ते स्मगलर म्हणजे चडशे आतंकवादी संघटना जी बॉर्डर पार करपाक हांकां मदत करता. एकदा बॉर्डर तेंच्यांनी पार केली की मागीर ते तांकां NGOच्या हातीन दिता. आतां हे NGO कितें करता, हांकां ट्रेन करता. हांकां खंय बॉम्बे वचपाक जाल्यार बॉम्बे कितें घडटा, कशी लँग्वेज चलता, कितें उलयता हेच्या संदर्भान ट्रेन करता तांकां. त्या प्रमाणे प्रत्येक भागान भारताच्या प्रत्येक भागान ते खंय रावतले त्या संदर्भान तांकां म्हायती दिता, तांकां ट्रेनिंग दिल्ली आसता आनी तांकां ते धाडटा. आतां हे NGO तेंची सगळीं कागदपत्रां करता. आतां हे जे कोण NGOज म्हण चलता तेंचेर कित्याक एक्शन जायना. आनी तिसरी म्हणजे खाय मिडिया जेन्ना तांकां धरलें जाता तेन्ना तेंचे कवर अप करपा खातीर तांकां एक सादे गरीब एकदम दयाळू काम करपी गरजू अशें तेंची प्रोपागंडा करून तांकां हांगा दवरपाक भाग्य पडटा सरकाराक. अशें जावंक जायना. कित्याक आमच्या भुरग्यांचें फुडें भवितव्य आसा आनी हे जे कोण आसा पळय ते राक्षसी प्रवृत्तीचे सारकें तेंचें आवरण पळय ते अजगरा भशेन. अजगर ज्या प्रमाणे एक हळू चलपी प्राणी शांत स्वभावाचो थंडगार असो दिसता पण जेन्ना ताच्या कोण विळख्यान सापडटा तेन्ना तेचो श्वास घोटून ताका मारून अख्खो घेवन ताचो असली नस करता. तशेंच ह्या रोहिंग्या मुसलमान आसा किंवा हांगा येतात आमच्या भल्या खातीर न्हू. तांच्या फुडें एकमेव तेंचो हेतू आसता हांगा येवपाक. तो म्हणजे कितें गजवा हे हिंद. खंयच्या परिस्थितीन हांगसरल्या नेटीव लोकांक मारून हांगा एक धार्मीक कलह करपा खातीर तेंचे उद्देश आसता. म्हणून ह्या गोश्टीचेर आमी लक्ष दवरपाक जाय. कित्याक आमी जर हेजेर आतां लक्ष दवरना जाल्यार येणाऱ्या फुडल्या पिढीक भयंकर हेजो परिणाम भोगचो पडटलो. आमी सरकारा कडेन ह्याच डिपार्टमेंटांनी म्हणजे कितकेच आतां आधार कार्डूय जालेले आहा, इलेक्शन कार्ड जालेले आज तुमी टॅक्सी ड्रायव्हर पळयना, नुस्त्याक ते हे पळयना, सगळी कडेन आसा. जाल्यार तुमी सगळी कडेन एक आतां संघटना म्हणून फुडें येयल्या, तुमी तेजेर कंप्लेन दिवपाक कित्याक फुडें सराना? ना आमी आतां ह्या गोश्टीचेर काम करपाक सुरू केल्लेलें आसा. सुरू करूंक ना अजून. सुरू करूंक नासलें म्हणजे आमकां तेजी गांभीर्यान पळोवपा खातीर सगळी संघटना एकठांय हाडून ते करपाक जाय. म्हणजे एक संघटनेन जर केलें जाल्यार तितक्या पुरती उरता. म्हणून सगळ्या संघटनेक आमी आतां एक हिंदी राष्ट्र समन्वय समितीच्या रुपान एकठांय हाडल्या. हेजेर चर्चा जाल्लेली आसा आनी त्या वतीन त्या त्या गांवांनी त्या त्या संघटना त्या त्या सरकारी कार्यालय आहा तांकां हे फॉरवर्ड करतले. खंय तरी तुमकां अशें दिसता की सरकाराचो फेलियर आहा कसो? म्हापसा म्युन्सिपाल्टीनी टेनंट व्हेरिफिकेशन किंवा ह्यो मागण्यो ऑलरेडी पावल्यात. अशें प्रत्येक हातून दिले वतले. आमी 19 फेब्रुवारीचेर टार्गेट डेट दिला सरकारान हे जर करिना
जाल्यार हे कृती सुरू जातले. तुम्ही सुचयल्या हे आमच्या यादीन आसात, बऱ्योचश्यो गोष्टी आमच्या यादीन आसा आनी आमी करपाचे आसात. आनी हे ठरयलां पत्रकारांनी आमकां हाचेर जे कितें आसा सगळे एकूण समाज म्हणून आनी ह्या राष्ट्राचे नागरीक म्हणून तुमचे कडल्यान आमकां कितें इनपूट हाडल्या अवश्य आमी ते वेलकम करता. कारण राष्ट्राची सुरक्षा ही सर्वप्रथम आसा आनी तुमी आमी सगळे ह्या भुमीचे नागरीक आसात. त्यामुळे त्या दृश्टीन प्रत्येकान सुजाव दिलो अत्यंत आमी स्वागत करता. ह्यो गोष्टी आमचे कडेन लिस्टान आसा पूण आमी शासना कडेन मागता कित्याक यंत्रणा तांचे कडेन आसा. तुमचे कडेन सगळी यंत्रणा आसतना जर हे अशें रावले जाल्यार मागीर फाल्यां पत्रकार जर असो प्रश्न विचारीत की हो सरकाराचे फेलियर काय कितें हाचेर उत्तर आमी दिवचें काय प्रशासनान दिवचें. प्रशासनान दिवंक जाय आपलो फेलियर आसा काय ना तो. आमी दिवचें ना हे, आमी ताका जबाबदार ना. पूण आमी आमच्यो मागण्यो फुडें दवरतले. प्रश्न नक्कीच पत्रकार विचारतले सरकार फेलियर आसा कितें आनी हे उपस्थित जावचें न्हय म्हणून आमी म्हटलां की 19 फेब्रुवारी पयलीं कितें तरी हाचेर एक्शन सुरू करात तातडीन. कितें करपाचें तांकां सगळ्यांक खबर आसा. ओके दुसरें तुमी हिंदू राष्ट्र जे तुमी सगळे भाव भयणां एकठांय जाता आनी अशी जनजागृती करता. एके भशेन आमी परवरी पळयता राम मुर्डेश्वर टेम्पल सुद्दां कारणां खातीर जेन्ना काडटा आनी ते वडाचें झाड सुद्दां काडपाचें हेजेर आसा, थंय विरोध करपाक तुमी कित्याक आसाना? विरोध करपाक सगळ्यो यंत्रणा कार्यरत आसात. त्या त्या हाचे स्तराचेर कामूय चालू आसा. जातले प्रयत्न नक्कीच आमचे कडल्यान. पण कशें की प्रत्येक संघटना वेगळे विषय घेऊन काम करतात. आता काही संघटना त्या विषय घेऊन काम करतात किंवा आम्ही आता वेगळे विषय घेतो. तुम्ही आता पळयता की दरवेळी आम्ही वेगळे विषय घेऊन येतात. असे काय नाही की हे त्यांचे आंदोलन किंवा समस्त हिंदूंच्या वतीने ते सुरू असावे. त्यामुळे आम्ही काय त्याला सपोर्ट करणार किंवा असं बिलकुल हे ना. आम्ही वेगळ्या ठिकाणी आंदोलन सुरू असा किंवा थंय वेगळे काही संघटना काम करतात किंवा अनेक सुद्धा वेगळ्या संघटना काही काणकोणा करता असा किंवा काही ठिकाणी. तर सगळ्याच जण एकाच आंदोलना घेऊन पावपाचें अशें काय होऊ शकता ना. ते चालूच असा. विषय कितें आहा की सध्या लोक सगळ्या धर्मांचे थंय कॅन्डल प्रोटेस्ट केलो आनी खंय तुमी अशे आवाज करता सगळे कडेन, पूण तुमी सुद्दां थंय येवन आवाज कित्याक करूंक ना हो म्हाजो प्रश्न. ना कशें की भावना प्रत्येक हिंदूंचीच आसा न्ही. त्यामुळे वडाचें झाड आसा की त्याचें महत्व कितें आमकां सगळ्या हिंदूंक खबर आसा. त्यामुळे ते संरक्षण जावपाक जाय आमकां सुद्दां दिसता. त्यामुळे आमी थंय पावपाकच जाय की आमी थंय पावले ना म्हणून आमचो थंय विरोध आसा अशें बिलकुल जायना. आता बरीच आंदोलनां जाता की आमी थंय पावले जाल्यार तो आमचो विरोध जातलो अशें नसता. त्यामुळे आज सुद्दां आमी हांगा प्रातिनिधीक सगळे जमले आसा. त्यामुळे बाकी हिंदूंचे एका सपोर्ट ना अशें म्हणटले काय जाऊ शकना. किंवा तुम्ही आता सगळ्या मिडियाचे आयले आसा काय काही जण येवना तर ते येवना म्हणजे ते एका सपोर्ट करना अशें आमी तांकां विचारतले काय बिलकुल जायना. पूण ते झाड काडपाक तुमचो विरोध आसतलो. विरोध दिसपाक न्ही. वाड ह्या हांगासर एक हायवेचेर हे असले पळय तेन्ना रुंदीकरण भूमिका काय सातेरी मंदिरचे पेडण्यान पयलीं त्यांचे स्थानीक लोकांनी आंदोलन केल्लें ते सुरू जाल्लें. मागीर पेपरान येवपाक मागीर तांचे कडल्यान आमचे कडेन संपर्क जालो. मागीर त्या नंतर ते संघटीत जावन पणजेंनी मोठें आंदोलन जालें. फाल्यां हे सगळें अशें स्वरूप जेन्ना एकामेका कडेन संपर्क येतलो आयज स्थानीक स्वरुपान थंय उठाव जालात आनी नक्कीच खंयचें आंदोलन तुमी पळया पयलीं स्थानीक आसा ते उठाव करतात. कारण थंय कोण येवन सगळे डायरेक्ट करिनात न्ही. फाल्यां कितें जाता अरे हो खंयच्यान येवन खंय आंदोलन केलें म्हणून पयलीं स्थानीक हे उठाव जाता. ताचे नंतर मागीर ताचें स्वरूप जाय जाल्यार आवश्यक राज्य स्तराचेर सुद्दां मागणी केली वता. नक्की ताका ह्या गोष्टीक आमचो विरोध आसा अशें करचें न्हय. आनी कितें आसा तेजें सगळें मेळून हाचेर सॉल्युशन काडूं शकता. थँक्यू. आमी आंदोलन सुरू करता.